गोंयांत सद्याक वेगवेगळ्या वाठारांनी तरेकवार शिगम्याचे प्रकार पळोवपाक मेळटात। तातूंतलोच एक फामाद शिगम्याचो प्रकार म्हटल्यार कोरोल्यो आनी घोडेमोडणी। मारुया एक नदर वाळपय वाठारांतल्या घोडेमोडणी आनी कोरोल्यांचेर। वाळपय पुलीस स्टेशनावयल्या पुलिसांनी आदर सन्मानाचे प्रतीक म्हूण ह्या घोड्यांक वेगळे तरेन सलामी दिवन सगळ्यांचेच मन जिखलें। पळोवया कांय उमेदीचे खीण। सत्तरी हिवरे गांवांत 7 दीस शिगमो चलता। ह्या 7 दिसांनी गांवचे लोक व्हडा उमेदीन ढोल वाजयत शिगमो मनयता। तांच्यो 2 गांवकारांच्यो कोरोवल्यो आसता, एक रवळनाथ देवाचें आनी दुसरें सातेरी देवाचें। तांच्या गांवची बायलां लेगीत शिगम्याची गितां व्हडा उमेदीन म्हणटात। आमचो शिगमो 7 दीस चलता तेन्ना आमची पयली मेन म्हटल्यार होळी घालता, पुनी दिसा हाडटा होळी आनी दुसरे दीस ती घालता आनी सोमतें आमचें चोर जाता। चोर जाल्या बरोबर दुसरे दिसा आमचे भुरगीं अशी गांवांनी गांवांत भोंवता घरांनी आनी तिसऱ्या दिसा परत चवथ्या दिसा कोरोल्यो जाता। 2 देवांच्यो 2 गांवकारांच्यो 2 गांवकारांच्यो 2 कोरोल्यो, एक रवनाथ देवाची एक सातेरी देवाची अशी 2 गांवकारांच्यो 2 कोरोल्यो आसता। ते सदांच वर्साच्या वर्सा आमचे तेच तशें चलता आनी मागीर आमचे दुसरे दीस कोरोल्यो सुट्टा तेन्ना आमचे भुरगे मजा करता। जाल्यार आतां पळोवया सालेली गांवच्यो कोरोवल्यो, ज्यो शिगम्याच्या तिसरे दिसा जाता। ह्यो कोरोवल्यो 2 दीस पुराय गांवांत भोंवता। गांवचे लोक ताच्यो होट्यो भरतात। पळोवया सालेली गांवांतल्यो कोरोवल्यो। जाल्यार आतां पळोवया वाळपय चरवणे गांवच्यो कोरोवल्यो। तरणाटे कशे उमेदीन ढोलाच्या तालार कोरोवल्यांक घेवन नाचतात ते।
ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.